काल तुमची इंटर्न डॉक्टर एक त्याची बॉडी सापडल्या दोनापावला बिचाचेर कितें कसो इन्सिडंट जाला आनी कितें तुमकां रिपोर्ट येयला? काल राती आमचे एक इंटर्न जे केरळाचे नेटिव्ह जावन आसा बॉडी वॉज फावंड एट दोनापावला बाय द पुलीस अँड ब्रॉट टू गोवा मेडिकल कॉलेज. This intern by name Gauri Narayanan was almost about to complete internship in the next 2 days and this unfortunate incident has happened. आता केस has become medico-legal case आणि medico-legal case जाली म्हणटकच ताजे आतां पोस्टमॉर्टम चालू आसा. ताजो रिपोर्ट कितें आसा तो येतलो. पुलीस वील कलेक्ट दॅट रिपोर्ट. काल राती आमी तांच्या पेरंट्सांक म्हणजे केरळा तांकां फोन करून इन्फॉर्मेशन दिलें आणि सकाळी तिजो बापूय आसा तो ऑलरेडी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयिल्लो आसा. सो हाजे फुडलो जो पळय कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें हें अंडर पुलीस इन्वेस्टिगेशन हें सगळें जातलें. आतां पर्यंत आमकां इतलीच म्हायती आसा. ओके, बॉडी कडल्यान 2 सबस्टन्स कितें रिकवर जाले, एक स्टिरिंग्स आनी एनेस्थेसिया आनी एक मसल रिलेशन म्हणून कितें एक 2 सबस्टन्स रिकवर जाला. सो ते खंयच्यान तेणी हें केल्ले, तुमचे जिम्सींतल्यान काय? हाजे बद्दल न्ही आमकां कांय म्हायती ना, कारण बॉडी आशिल्ली ती दोनापावला आशिल्ली आनी तांचो असो क्लेम आसा. आतां हाजे फुडें आमचे पुलीस सारके तरेन सगळें इन्वेस्टिगेशन करतले आनी ताजेरूच ते सोक्षमोक्ष कितें आसा तो लायतले. पोस्टमॉर्टम अजून जावंक ना, पूण तो आज जाता. सर मेंटल स्टेट कशी आसली पयलीं त्यांनी अटेम्प्ट केल्ले म्हणटा कितें तरी अशें भायर येता खबर? ना, ताका मातशे प्रॉब्लम आशिल्ले, अशें मोठो असो काय हें नाशिल्लो पयलीं. आमचे मेडिकल कॉलेजीन आमी मेंटर मेंटी असतात. प्रत्येक स्टुडंटाक एक सिनियर टीचर जे आमचो जो कन्सल्टंट आसता न्ही तांच्या गायडन्सा सकयल आसता. स्पेशली जे स्टुडंट्स आसात ते भायल्या गांवचे जे ऑल इंडिया स्टुडंट आसतात तांचे. सो अशें कितें खंयच्याय स्टुडंटाक समज कितें गरज पडली, आवय बापूय पयस असतात, तांकां आमी विकान 2 फावटी कावन्सिलिंगूय करतात. आनी जेन्ना ते कितें सायन्स बी अशें कितें दाखोवपाक लागले जाल्यार तांच्या पेरंट्सांकय आपयतात. सो हेजेर असो प्रॉब्लेम नासलो म्हणटा ताका तुमी? ना, पूण फाटीं एकदां आमी तांच्या पेरंट्सांक इन्फॉर्मूय केल्लें कित्याक एटेंडन्स मातशें कमी जातलें ताचें. सो आमी पेरंट्सांक आपोवन ती आयिल्ली सुद्दां गोंयांत, मागीर तांणी आपले चलवेक व्हेल्ली आनी तांणी परत हाडून सोडिल्ली. आतां 2 दिसांनी ताची इंटर्नशीप सोंपोवन ते आपल्या घरा वचपाचें आशिल्लें. सर ते आतां पयलीं जालें काल ती जो डेड बॉडी मेळ्ळा तेची, त्यांनी ऑलरेडी युनिफॉर्म घातलेली, ती ऑलरेडी आहली ड्युटीर? ना, ते ताजेर म्हाका कांयच म्हणूंक शकना कित्याक हांवें तशें काय ते सायटीर काय पळोवंक ना. आनी युनिफॉर्म म्हणल्यार ताचो एप्रन, आय डोंट नो वेदर एप्रन वॉज फूड, तेंय म्हाका खबर ना. ओके, आनी ते एनेस्थेसिया म्हणटा पळय, एनेस्थेसिया कॅन बी अवेलेबल इन म्हणजे फार्मासीन अवेलेबल आसता ते? नॉट अवेलेबल. दीज आर शेड्यूल्ड ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, दे नॉट अवेलेबल. ओके. म्हणजे मिसिंग अशें कांय ना? ना, आमचे कडेन तरी तशें कांय ना. आनी ते इंटर्न आशिल्ले, ताका तितलो एक्सेसूय आसता. ओके. ते कशे गेले सर? हांगासून स्कुटरीन गेले? ती कांयच आमकां खबर ना कित्याक आमकां डायरेक्टली तांणी बॉडीच हाडली हांगा. पळयतकच दिसलें की शी वॉज ब्रॉट डेड. थंयच्यानूच आमकां कितें म्हायती आसा ती. ताज्या पयलीं जें कितें आसा तें सगळें पुलिसांक खबर आसा आनी ते तांचे आपले परेन आसा ते इन्वेस्टिगेशन्स करतले आनी कितें आसा तो ते रिपोर्ट दितले. बट ते हांगा रावताले, इंटर्न हांगा रावताले हॉस्टेलान? सिनियर गर्ल्स हॉस्टेलान ते रावताले आनी तांकां सगळ्यो सोयी आसतात हांगा. आनी थंय सुद्दां तांकां समज कितें प्रॉब्लम बी जालें न्हय, आमची लेडी वॉर्डन आसता. लेडी वॉर्डन तांचे कितें आसा ते सगळे प्रॉब्लम्स कितें आसात ते तांकां सारके हें करता. ओके, सध्या तुमची आतां मिटींग जाली, डीन आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स जाल्ले. सो रिगार्डींग हेजेरूच मिटींग आसली तुमची? इन जनरल अशी मिटींग जाली ती. आमचे सगळे कोण कोण दोतोर आसतात, मागीर वॉर्डन सगळे असतात, तांकां घेवन डीन सरान आपली एक आतां मिटींग केली. आनी आतां कशे तरेन आमी हांकां हेल्प करपाचें. आनी म्हणजे आतां तो बापूय आयिल्लो आसा, ताकाय धीर दिवचो पडटलो. पोस्टमॉर्टम बेगीच्या बेगीन करचें पडटलें. ताका आधार कसो दिवप हाज्या बद्दल उलोवपाकूच डीन सरान ही मिटींग घातली. सर तेंचे बापूय डॉक्टर अशें दिसता? हय, बापूय डॉक्टर्स, आवय डॉक्टर्स. ओके. हे कितून इंटर्न करताले, खंयचे सब्जेक्ट? ना, इंटर्नशीप म्हळ्यार MBBS जातकच एक जनरल इंटर्नशीप सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तांकां 1.5 म्हयनो अशें वचचें पडटा. हाज्या नंतर मागीर तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएट नीट करून आपली खंयची स्पेशलिटी आसा ताका तांणी एडमिशन घेवचें. थँक्यू. डॉक्टर तेजे बरोबर वांगडा फ्रेंड बी आशिल्ले अशें कितें गावलें? म्हज्या तरी म्हायतीन अशें कांय ना, पूण आतां कशें कितें कोण कोण आसतात म्हणजे तितले बारीकसाणेन आमचे कडेन तशें आसना कित्याक दे आर ऑल एडल्ट्स.
पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस हय तांचे ते सगळे मागीर इट इज अप टू द पुलीस हाव टू गो. थँक्यू थँक्यू सर थँक्यू